पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, बळ दी, आनीक जी हांव उतरां उलयता ती सगळीं तुजी उतरां जावं. आनीक सगल्यांक ती तांच्या मनाक आनीक काळजाक ती लागों. आनीक ती बेगीनूच जेजूच्या मोळ्यांत काम करूंक ती आयती जावं. आमेन. पवित्र आत्म्या सगळीं जीं व्हायरल कोत्तात आनीक हेज्या मुखार कोण करपाचें आहा ताका सगल्यांक तूं आदार दी, कृपा दी. आनीक तूं फुडें वचोन सगल्यांची तांचीं कामां करून दी आनीक तांचें जिवीत आनंद भरीत संवसारांत जावं दी. आमेन. आमी काल चोयतालीं, I am of God, and I have overcome Satan, for greater is the Spirit of God that is in me than the sickness and the evil spirit that is in the world. 1 John 4:4. आमी देवागेलीं भुरगीं आनीक आमच्या न्हू देंवसाराक वायट चिंतनाचेर आनीक वायट कोन्याचेरी आमगेलो कंट्रोल आसपाकू जावो. आनी कंट्रोल म्हळ्यार कितें सारकें सोंपें तें कंट्रोल करपा व्हडलें न्ही. कित्याक बायबलाचेर सारकें बरयलो आहा की देवा मुखारी देंवसरागेलो पावर चलना म्हणोन. कित्याक देवागेलो पावर ओडतो हेजे देखून मेळटा 1 John 4:4 मेळटा. द स्पिरीट दॅट इज इन मी म्हळ्यार कोण पवित्र आत्मा म्हजे भितर आहा तो देंवसाराच्या परस व्हडचो इज ग्रेटर म्हणटोची हो पळय देंवचार आहा तो आनी कोण न्ही आमी जाणाय लुसिफेर. तो देवा परस व्हड जावपा सोदतालो. देवाग्यांनी आपल्या हुकूम नाकाय आपण हुकूम रायत चलयतलो एशें कोन्न आहलो तेगे मतीं. पूण हो लुसिफेर म्हळ्यार कोण एंजल, आंज बडवो. आंज बडवो म्हळ्यार कोण देवागेली एक रचना. ते देवागेले सर्वंट. आज बायबलाचेर क्लियरली सारकें बरयलो आहा सारकें उक्तें की हे देवागेले सर्वंट म्हळ्यार कामदार ते देवाक काम कोताय. तेका लागून देवान रचले आपल्यागेलें काम मनशां बरोबर वचोन कोण घेवपा, मनशां आदार करपा. आपण मनशां रचल्याय तेंका तेणें सापोर्ट दिले ते एशें कोन्न. आमी चोय ऑफिसां एक मॅनेजर आहा म्हण तूं तेज्या अंडर कितू लोक काम कोता. तेश कोन्न आमी संवसारान एक मनीस हितू मॅनेजरा भाशेन हितू वालोराचो. आनी आमकां हे हितूले आंज बडवे देवान आमकां दिलो आहाय. आमगे गार्डन एंजल एक आहा म्हणटाय आमकां. आनी तेज्या भायर आनी जायते आंज बडवे हे पयर फेस्त जालें तेंगेलें गार्डन एंजला फेस्त जालां. आनीक मागीर हेंगलेय फेस्त जालां कोण ते राफायल आनीक गाब्रियल आनी मायकल हे आर्कएंजल हे आंज बडवे. हे तीग जाणां आंज बडवे तेका देवान 3 भाशेचें काम दिलो आहाय. हे व्हडले आंज बडवे. हेको स्पेशल काम आहाय कित्याक सांडोल जाल्यार आमी मायकलाक उलो मारताय एशें कोन्न. आनी गाब्रियल चोय देवागे इम्पोर्टंट मेसेज घेवन तो सायबिणीक घेवन येयल्लो चोय जेजू जावपा आहा म्हणोन. एशें कोन्न हे आंज बडवे एंजल्स म्हणटाय ते ती देवागेली एक रचना. आनी देवागे रचना देवा व्हड जायना. हांव तुमकां सदां सांगता आमी देवा भाशेन म्हळ्यार वी आर लायक जिजस. क्रिस्त हांव क्रिस्ता भाशेन मुजी आनी क्रिस्ता मदें कांयच फरक ना, डिफरन्स कांय ना. म्हणटकीर आमी तेज्या व्हड जावपा जायना. आमी तेज्यात व्हड जावपा गेले मुगे पदवेन हांव कोता म्हण तूं त्या दोणा तें आमगेलें चलपाना. त्या दोणा हांव मुगेलें हेजे वयता व्हडविकायेचे वयता. हांव संवसारा वस्तूंचे वयता 5 सेन्सीस म्हणटाय ते मुगे व्हडविकाय म्हाका दिश्टी पडटा हांव कोता तेसो. एशें कोन्न तूं केल्यार तें आमकां कित्याक बऱ्याक पडना. तें आमकां सर्गीच्या राज्याक आनीक संवसारांतूय आमचें बरें कांय येवपाना. कित्याक आमी देवा व्हड जावपा शिरीपणा. आमगे पळय काम सगलीं जाताय आनीक पळय आमी कितें सांगताय लोकांक ते देव कोता. म्हणटोच आमी देवा भाशेन देवा व्हड न्ही आमी. म्हणटोरी आमच्या न्हू हे देंवसरांक आमकां ओवरटेक करपाक तेंकां जिवितांतूय आमगे भायर मारपाक तें आमकां सारकें सोंपें की तेंको पावर कांय ना. ते फकत आमचे मोतीन चिंतन घाताय. आमगे आम पुजा कोताय ते आमकां पावर आमगे चलोता. आमगे कूड देवान दिला. आमी तेंगे चिंतन आयकोन तेंगे कितको उलोवपाचें आनी कोणाक सोतावपाचें तें देंवसरागे तें आमचे मोती पड घाताय येवेक आयलो तेशें कोन्न तूं तें फळ आहा तूं देवा भाशेन जातोली. एशें कोन्न देवा भाशेन ऑलरेडी आहलो ती तिचो आमी आहाय तेशें कोन्न आतां. पूण देंवसरान तेका फट मारली चोय तूं देवा भाशेन जातो म्हणोन. तेका लागून आमी आनी देवा सोकोल आनी आमी सजमोची न्ही. तेशें कोन्न सोकोल सजमल्यार हेवे भाशेन आमी डेली पातकांतू पडटलीं. देव व्हडलो आनी आमी ल्हान. देवान आमकां रचून संवसारान कित्याक त्रासांक घायलें
कित्याक आमकां रोचिलीं एश कोन्न आमगे रिजन येतोलें कित्याक आमी देवा ल्हान मो समजतलीं हेवे भाशेन आमी कोची न्ही हेवेन तेंचे चिंतिल्लें हांव आनी आदांव देवा परस ल्हान देव इतलो व्हडलो हेच मो तेणें चिंतिल्लें ना आमी देवा भाशेन आमकां आनी देवा मदीं कांय डिफरन्स ना म्हूण तुमकां हांवें सदां सांगोत हांव एश कोन्न मागीर देंवचार ही नाका आहलो चिंतन घाता कित्याक आयलो हे फामिलीन कित्याक जालो थिंग जावपा जाय आहलो हिंग जावपा जाय ह्यो सगळीं चिंतनां म्हाजी देंवचार घाता आमचे मदीं कित्याक आमकां खबर ना आमी देवा भाशेन म्हणून हें आमकां कोणें सांगलो ना आमी मनशां देव 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 म्हणटाय देव म्हळ्यार हुंयचे सोमतीर आहा आनी हुंयची कितू हुंयची पयस आहा आनी कितू वर्स लागतलीं म्हूण खबर ना हेच दिसोता आमकां देव म्हळ्यार आमी देवागेलें रूप संवसारांत क्रिस्त हांव जेजू हांव असो देवा संवसारांत एक एक मनीस आमी देवा भाशेन आमकां हितूलो देवागेलो सेम टू सेम पावर आहा आमकां देवागेलो फकत व्हड जावपा चिंतनाकाय देवा परस तुगे पदवेचेर आपण कोता हें कोता तें कोता काम आपण कोता हांव जोडटा हांव फामिली पोशिता म्हणटकीर तूं देवा परस तूं व्हड जालो ना सायबा देवा तुवें म्हाका हें दिलां हांव तुजे भाशेन तुगेली कृपा हांव घेवन मुखार वयता तुगेले पदवेचेर हांव कामां वयता तुगेल्या बोळान हांव काम कोता जी मुगे कंपनी आहा ती तुगेली तेय तुगले मनीस तेय तुजे भाशेन तेय म्हजे भाशेन तर म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना हुंयच्या ओनराक काम करपा हुंयचे कंपनीक काम करपा सगळे एकूय पागार दिताय तेय पयशे तुगले येताय सगळे एश कोन्न आमी देवा भाशेन सेम पावराचे आमी बोळान चलपा जाय देवा गेल्या आमगे ओन बोळान न्ही आमगे बोळान तूं चलोले आमी मेणां पाक लायना येळा बोली वयता तेसो जाता ते आमगेले ते मागीर येळा बोली वयता वयता ती कोडो लागोता मेण म्हाजी हेसो जाता मागीर डाक्कू सकयल पडटा मनीस हेसो एश कोन्न जाता ही मेणां पाक लाय आनी आमी उडपा ट्राय करची न्ही आमको हितू पदवी आहा जाल्यार हे डुप्लिकेट वस्तू आमी कित्याक उजार कोताय काय म्हणटा तुमकां हांव आमकां देवान हितू संवसारांत पदवी दिलो आपल्या भाशेन सेम टू सेम आनी जेजून म्हळ्यार आपल्या परस चड देखून कोतलीं तुमी आपण केलो ना तेसो देखून आतां चोय आतां केस केसो दुयेंस येयल्याय जेजून म्हणलो तें सारकें जालें त्या तेंपार कॅन्सर नाहलें आनी केसो हें डायलिसीस आनी हें कांय नाहलो आसतलें तेका लागून जेजून म्हणलो आपल्या परस तुमी चड काम कोतलीं म्हूण चोय आतां न्हय न्हय केस केसो दुयेंस येयलें संवसारांत आनी ती नांव तोंडां येयनाय देखून आवय केदी केदी व्हडलीं नांव तीं दुयेंसाचीं सारके त्रास जाताय म्हणुपा एक पाट म्हणल्यार आनी ते काना वयल्यान वयता ते कोण ना देखून कितें म्हणलो लोकांक पूण एश कोन्न ती हितू दुयेंसाचो जेजून म्हणलो तें सारकें जालें तें चोय तुमी आपल्या परस आनी चड काम कोतलीं म्हूण चोय न्हय दुयेंस येयलें ती देखून काडूं आमकां कांय न्हय जेजून आमकां हितू पावर दिलो हांवें थिंग सारको क्लियर बरयलो आहा आनीक देंवचार म्हणटा तो सारको सकयल तेका पावर ना तो फकत आमचे मदीं चिंतन घाता उतर घाता काना वयल्यान दुसऱ्या लोकां वयल्यान आमच्या कानाचेर उतर घाता दुसरे लोक आमकां सोतायत म्हणटाय आमी तो देंवचार आमकां एश कोन्न रॉंग करपा आमकां कूड आमगे कूड उजार कोत्ता फकत त्या कोड्या पावर कांय ना तो देवान एक रचलोली एक रोचण आहा ती आनी तें वायट जालें म्हणून तो तेका देवान उज्यान उडयलो तेका आनी एक संवसार दिलो उज्याचो थिंगा तूं आतां हें भोगी मो केलें ती आतां तुवें एश कोत्तालो आतां हें हा म्हणून आतां तो थिंगा उज्यान कोडोता आनीक देवाचें नोसाय जायन आतां सगळे आमकां येवन थिंगा कोडून मारूंक सोदिता उज्यान थिंगा आनी मोन नाय जाणाय तुमी इफेर्न म्हळ्यार कितें तें इफेर्न म्हळ्यार थिंगा कोस्ट आनीक दोग उज्याचे दोग म्हण जाणाय तुमी केसो उज्या त्रास पडटाय ते चोय तुवें थंय चुकोन एक हांडी हातीन दवरली म्हण तूं गरम आहलोली तूं केसो बूट येता तो चोयलो तुवें ना जाल्यार गॅस ऑन आहलोली कोणा वचोन चाक्को साफ करपाक कितें हात दवरलो म्हणटा तेका हात आख्खो तांबडो जावन करपोन वयता चोय एश कोन्न तुगे जीव वचना थिंगा तो सोल म्हणटा तो मनशागेलो वोत मो केदना मोन ना फकत वोतम्याकू हे त्रास सगळे थिंगा भोगीचे पडटाय इफेर्नाक तूं गेलो जाल्यार तेका लागोन जिवीत आमी न्हू सोरया इफेर्नाचे फोंट मारया तें आमकां नाका तें हेसोले कोश्ट संवसारांत काडटाय तेज्या परस कोश्ट ते संवसारांत पळय एक पाट तूं मेलो कोश्ट काबार जालें म्हणटाय आमी पूण तेज्या चड कोश्ट मागीर इफेर्नाक कंटिन्यू जाताय ते तूं आनी कोश्टान मेलो जाल्यार तूं स्वर्गार पावना तूं इफेर्न तुका जाण जाय देखून तुमचे कोश्ट केसले येयल्याय वो फुडारा देखून येतले जाल्यार तुमी चिंतपा जाय बाबा हें देवा गेलें न्ही आनी आपूण हे कोश्टां हे दुयेंसां तो टाटाचें ऑपरेशन कोता आसतना थिएटरान मेलो जाल्यार सारको इफेर्ना गेलो कित्याक थिंग सोंत्या सामान देखून लावपा चान्स ना ऑपरेशनाक कोण गॅरंटी दिना टेबलाचेर मोत्ताय ऑपरेशन कोता आसतना एश कोन्न आनी कोण भायर आनी थोड्या वरांनी मोत्ताय तेका सोंत्यासा पाद्री देखून आपोवचे मेळना वद्दां हॉस्पिटलां वयता टाटाचो जीव वयता थिंगाय पाद्री आपोवचे मेळना एश कोन्न तो पाद्री तो आपोयनासतना तूं मेलो जाल्यार तूं डायरेक्ट इफेर्ना गेलो तें आनी चिंतपा न्ही तेका लागोन तुमचें दुयेंस येवं कितेंय येवं वायट येवं कसली घडणी येवं केसले त्रास येवं फामिलीन ते सगळे आमकां एक सिग्नल सारकी
रेड सिग्नल चोय आमकां मोबायलाचे रेंज गेलो म्हणटच सिग्नल वयताय चोय तेदो आमकां कोट्टा आमी रेंजान वचपा जाय म्हणून आमगे हो फोन लागपाना कट जाता मरो रोखडोय एश कोन्नू आमकां ह्यो सिग्नल आमगेल्यो देवा बोले वीक जातरी आमचें सोगलें येता आमी जात तितू बेगीन ही सिग्नल येयली तुमी हिंगा थिंगा धांवनाकाय सांगिल्लें तुमकां हें वेलांकणी हिंगा थिंगा धांवनाकाय कित्याक ऑलरेडी सिग्नल वीक आहा टाटाचें कोन्न तूं वेलांकणी वयता मेल म्हूण तूं मागीर कितें कोता ओ सायबिणीगे गुन्यांव ना तुम ते सायबिणी बाळे बेश्टी धाडयना काय हातराचे आमी रोप दिताली तेशें कोन्न सांगिल्लें तुमकां हें तुमगेले तुमकां सिग्नल येयली वायट येयलां तुमी हिंगा थिंगा धांवनाकाय तुमी टाटाचे कोणाक फोन जाल्यार फोन मारे म्हाका जाल्यार म्हाका फोन मारे सांगिल्लें तुमकां हें 0044 मुगे लंडना नंबर 7548 9008 बरें सारके गॅरंटेड मनशाक फोन मारे म्हाका फोन मारे वॉट्सॅपाची मेसेज घाले सिरियस आहा जाल्यार इमेलाचेर घाले मिरेकल वर्कर uk डॉट @gmail.com ही मुगेली ईमेल कित्याक घाले पूण हिंगा थिंगा धांवोन टायम वेस्ट कोन्ना कित्याक देंव सारू टाटाचें कोण उडयता मनशां थिंग तुमी पावपा नाय देखून तेंय जावपा शकता देखून आमगेलें जिवीत आमच्या हातीन आमच्या तोंडां आहा कित्याक आमी देवा भाशेन एक मनीस देवा भाशेन हांवूय देवा भाशेनी आनी हे व्हडले कोण मिलाग्री कोताय ते देवा भाशेनी सगळे मनीस देवा भाशेन घोडे ते तुमकां सांगनाय ते आपल्या सुरशें ओडून दवरपाक आपल्यागेले संसार चलोवपा आपल्यागे फामिली चलोवपा पयशां देसपेज जावपा आपल्यागे नांव गांवां नांव वाडोवंक गोंयां नांव वाडोवंक इंडियेन नांव वाडोवंक संवसारा नांव वाडोवंक ते हें सगळें सांगनाय कितको जाता तें तुका फकत रोजार कोन्न घेताय तुज्या तोंडांतल्यान आनी तूं बरो जाता तूं म्हणटा तेजे बोली वचोन बरो जालो ते सांता बोली वचोन बरो जालो सायबिणीमाची बोली वचोन बरो जालो तुका हें दिसोता तो लोक तुका ते मनीस तुका सांगनाय कितको जाता तें तुंय देवा भाशे म्हणोन ते फकत तुका मागणी कोर हें कोर हें कोर पोतून हिंग्यो हें कोर तें कोर कितें जालें पोतून धांवलीं हें कोर तें कोर पोतून धांवलीं आमी थिंगा रेशन हाडूं तेश कोन म्हयन्या रेशन हाडूं वयताय तेश कोन आमगे दुयेंस येयलो जाल्यार आमगे तें रेशन चालू आहा थिंग वचपाचें हेचो हो आमगेलो धर्म हो आमगे कॅथलीक धर्म जाला आनी हो देवान आमकां पळय इतुलो पावर दिला आपल्या भाशेन आमी देवा भाशेन क्रिस्त हांव म्हळ्यार सारकें बरयलो आहा आमची कान आनी तकली देखून पेड्ड्यार जायन होडटा हें कोडे इतू इजी आहा सारकें क्रिस्त हांव म्हळ्यार कितें क्रिस्त हांव म्हळ्यार हांव जेजू हें आमकां हें देखून हें इतू सोंपें देखून आमकां खबर नाहलोली म्हाकाय खबर नाहली हांव तुमचो गुन्यांव कोन्न आतां आमकां कळटा हांव येयलो ऑलरेडी देवा आतां तुमी कितें कोताय येयाय सगलीं आनी राव नाका हितू कांय ना देवा येयलो म्हणटच सोगलें ऑटोमॅटीक टाट कोन्न थाऱ्यार पडटा फकत भोगसपाचें आनीक सगल्यांचो मोग करपाचो अनकंडिशनली म्हळ्यार कितें तितून कसले कायदे नेम आसूं शिरीपणां कायदे आसूं शिरीपणां हांव तेका भोगसतलो चोय तेणें म्हगे भाटा कुडीक म्हाका पोत्तून दिलें जाल्यार हांव तेका भोगसतलो चोय तेणें म्हगे पयशे चोरल्याय ते पोत्तून दिले जाल्यार एश कोन्न आमी ते नेम कायदे घालचे न्ही अनकंडिशनली भोगशा आमी तीत आनी कोंदीस हांव म्हणटा तें आसूं शिरीपणां मोदें हेशें जावपा जाय तें आनीक चोय बरें आयकाय चोय तुका कोणें नागोयले पयशे घेयले तुका 1 लाख घेयलोलो ओ 50,000 गेल्ले दिता मो दिलोले नाय आतां कितें कोतो तूं राग दोन आहा हितू वर्सां राग म्हळ्यार कितें तुगे भलायकी पेटा जाता तो एक वायटूच तेगे परिणाम म्हणटा तो भोगीताय तेजो म्हणून गुन्यांव हेंचे ना तिता आनी सांगपा हेंचेय ना कारणूय ना तो भोगतलोय तें कळ्ळें तुका तेणें तुगे चोरल्याय ओ तुगे दिलो नाय तुका त्रास कोता आनी हेजे मुखार दिवपाचो ना मो तो तुका खबर आहा आनी तेगे जिवीत आनी तेगे फामिलीचें मालदिसांव तें आनी सांगपा न्ही तुगे जिवीत कितें जालां तूं बरो मनीस मो तेका दिल्ले आतां कितें जालें बरें दिन वायटान घेवपा जाय आतां तुगे भलायकी पेडा आतां चोय तूं टेंशना पडटा मागीर टेंशनाचे म्हणल्यार डायबेटीक जाता मागीर डायबेटिकाचे कोलेस्ट्रॉल वाडोता मागीर कोलेस्ट्रॉलचे मागीर किडनी वयताय मागीर डायलासिसीसचे पडटा चोय तुगेले पयशे कश्टांचे देवान तुका दिल्ले कश्टांचे बरी भलायकी दिन तुका फावो केल्ले ते तेणें मागीर बरेपणान दिले उदार मनान आतां तो दिन आतां कितें जालें तुगे फामील पेड्या जाली तुगे भलायक वचोन आतां फामिली त्रासां पडटा तुगे पागार ना कामा वचों मेळना हें ना तें ना हेंचो हेसोच जिवीत जाता आमगेलें कॅथलिकांगेलें कित्याक आम ते 50,000 आमकां म्हयने एक्चुअली 1 लाख पगार आहा पूण कितें आम ते 50,000चे आमी टेंशन घेवन आमगे आख्खें जिवीत आख्खी फामिली आमी लायफ काबार कोन्न आमी डिप्रेशनान वचोन मागीर तितून मोत्ताय आमी लडोन कितू जाणांगे फुडार एशें कोन्न जाला ना चोयय तुमी बरें काम कोताले बेबदीकाये लागोले आनीक कोण बायल सोडून गेलो घोव पिवपा लागलो आनी अशें तेशें तितू मेलो हें जायत वस्त आमगे घरां आमगे गांवां दोळ्यान दिश्टी पडटाय आमकां ना न्ही कित्याक तें एशें कोन्न तेंका खबर ना हांव देवा भाशेन सेम टू सेम म्हणोन म्हज्यान देवा मदें कांय डिफरन्स ना
हे पयलीं चिंतयाय ना हेवे भाशेन तुमी देवा भाशेन जावपा तुमी कितें हातलीं, कितें कोतलीं, हेका गोंडे घास मातलीं आनी कोणा मातलीं हेसो जातो ते माजी पावर घेवपा. पूण हो देवागे इतू पावर आहा म्हणून आमकां खबर नासलोली आतां खबर कोडल्या म्हणटच येया आनीक हेंचो हे पयशे सांगता तुमकां हांव. चोय आतां तुगेले तेणें 50,000 हायले, 1,00,000 हायलो, 10,000 हायले कितें जावं चल. हायले तुवें मेळपा नाय गॅरंटी ना, मेळपाचें नाय. तो एक पाट दिना म्हळ्यार हायले दिता ना. आसूं ते तूं माफ कर तेका फॉरगिव्ह कर. देवाचो हे तुवेंचे दिल्ले पयशे हांवें तेका दिले तोय तुगेलो भुरगो तेकाय तुवें रचिला म्हणटच ती तुगेली एक रोचणां तेणें मुगे पयशे खायले जायत पूण हांव तेका कांय म्हणना कित्याक तोय तुगे रोचणा तुवें पयशे म्हाका दिले आनी मुगे पयशे तेका गेले तेणें खायले ओके नो प्रॉब्लम हांव तेका भोगशिता आसूं म्हणटच एशें कोन्न तूं तेका भोगश आनीक देवा सांग तुंय तेका भोगोश आनीक तूं तेका कृपा दी तेका बरें मन दी काम करपाक तेका बरें काम दी एशें कोन्न आमी तेका ब्लेसींग दिवपा जाय तेन्ना तो मनीस इफेर्नांतू वचपाचो तेगे गोऱ्याब्याच्या तेगे फुडले पिळगेचे पळय वायट येवपा आहलोलें तें तेगे सगळें नेवारून तोय तुजे भाशेन मागीर बरो मनीस जाता एशें कोन्न आमी सगळ्या कोणा सोडून दिवची न्ही जेजू भाशेन एक सांडोल ते मेंढरे आमी दवरपा या आनी आमचे कोडे वायट पड केलां तेणें आमगे 10,000 हायले 50,000 हायले 1,00,000 हायला 4,00,000 5,00,000 देखून लोकांक हायले ना न्ही पूण कितें आमी तेंका भोगशे आनी हे आमगे 10,000चे देव आमकां सांगिल्लें 100 100 आमकां पोत्तून दितलो हे 10,000चे 10,00,000 आमकां आमगे फुडारा चल चलता काम कोता आमकां मेळटलें प्रमोशन मेळटलें कितें मेळटलें पागार वाडटलें भुरगीं बरीं कामां लागतलीं भुरग्यांगे जोड बरी आसतली बरो पोस्ट मेळटलो हेश कोन्न हे आमकां जे आम स्वता आमी आमगे सांडले आमकां लॉस जाल मो ते 10,00,000 10,000 1,00,000 10,00,000 लॉस जाले पडे ते आमकां 100 मल्टिप्लाय बाय 100 कोरया आनी इज इक्वल टू टोटल मारे कॅल्क्युलेटराचेर कितू जाता तो चोय तो बरो व्हडले अमावंट जाता तो आमकां तेजी कांय खबर ना आमी फकत लॉसा वाटे आमी फकत देंव सारकें म्हणटा ना तुका लॉस जालें तेका एश कोर तेश कोर त्या कोर्टां व्हर चड 10,00,000 बी जाल्यार त्या कोर्टांक घाल पूण तुगे कोर्टांक कितें वयता 20,00,000 वयता आदवोगादागे फी 20,00,000 जाता एश कोन्न तूं आनी उज्या तूं काडटा आनी कायली तूं काडटा तूं मागीर सारको उज्या पडटा हे सो जायत लोकांगे कोर्टांत केस आहाय ते केशी ते जाग्या परस वा ते फ्लॅटा परस आनी ते पयशां परस तेंगे केशी पयस चड जायन गेले जायत्यो केशी आहाय तुमकां खबर आसतली नाजाल्यार कानार पडटलें तुमगे जिवितां इतू दुबाव ना म्हणटच आमी कितें करया हें सगलें आमी भोगशे आनी कांय आमी हें घेवन रावचें न्ही कित्याक ही तो आमी बॅगेज घेवन भोंवताय आमचे आशिर्वादान आमगे पयशे आनी वाडपा नाय आमगे पयशे कितको वाडटाय आमी दुसऱ्या दिताय तुमकां सांगिल्लें 10% दियाय 10% दिल्यार तुमकां आनी मल्टिप्लाय बाय 100 मेळटाय म्हळ्यार कितू 10,000 दिल्यार तुका सांगिल्लें 10,000 1,00,000 10,00,000 10,00,000 तुका मेळटाय हेचो एश कोन्न तें 10,00,000 म्हळ्यार 1,000,000 जालो तूं म्हयन्यान 10,000 दिता पूण तुका फायदो कितू आहा 1,000,000 फायदो आहा तुका देंवचार कितें म्हणटा तुका ना 10,00,000 10,000 तुका म्हयन्यान लॉस जाता तूं कित्याक दिता तुका 1,00,000 पगार आहा मरे 10,000 एकठांय केल्यार तुका 5 वर्सां बरी 5,00,000 गाडी घेवपा मेळटा मरे तूं आनी कितें कोत्ता रे बायल म्हणटा तुका तूं कितें पिसाल रे मो तो तियागाक तूं आयकोता लोक तुका एश कोन्न ती मनशां वायट न्ही ती पूण कितें घरांतलीं ती तुका देंवसा तेंच्या वयल्यान उलयता तुका देंवसा तूं देवा बोगले येयला म्हणून तुका पयस काडून तेका इफेर्नां व्हरपाकू जाय तुका केसोच पूण तुका तितून कितू फायदो आहा तूं आख्या वर्सा तुवें 1,00,000 तो तुगे देवा वयता 10,000 कोन्न जालें कितू पयशे 1,00,00,000 जाली म्हळ्यार चिंतयाय तुमी आतां एश कोन्न आमकां फुडारा वयता तुका दिश्टी पडटलें तुगे दोळ्यान दिश्टी पडटलें आनी कोणें तुका सांगपाक गरज आसपाना तुगेलो प्रूफ तुगेली टेस्टमनी तुजी मुखार आसतली इतुलें तुगे जिवितांत तूं इतुलो मुखार पावतलो कोणाच्यान तुका हात दिवपा जावपाना जे पड देवा येयला नाय कोणाच्यान हात दिवपा जावपाना आमकां हेंचो येशी जातो आमगे जिवीत आनी हितू दुबाव ना हितांनी ना घोडये जायत ते 1,00,00,000 जायत आपल्या गेली आपण मुगे वर्सा 1,00,000 जाता देवा दिन 1,00,00,000 जातोली तें आनी तितू दुबाव ना देवान म्हणलां आय वील गिव यू आय वील ब्लेस यू इन 100 फोल्ड तें तुगे मोतीन दवर जें देंवसरागे आहा मोना आहा तेजे पेज घेनाका पोतपोतून कितें म्हूण वय देवान म्हाका बायबलाचें सांगिलां वचो हो वेर्स आहा म्हाका 100 फोल्ड म्हाका देवान प्रॉमीस केल्या आनीक देवान म्हणलां आपूण तुका जायतें दितलो सारकें बोन दितलो सारकें माप सारकें हालोवन सारकें पॅक कोत्तलो भुत्तलो सारकें वयर शिवायतलो आनी सारकें तुगेलें सारकें हातींत तुगेले गोपां हांव हें सगलें दितलो एश कोन्न सारको वेर्स आहा बायबलाचेर
सारको एश कोन्न देव आमकां इतुले पयशांनी देण्यांनी न्ही पयशांनी डायरेक्ट पयशांनी कॅश तुमकां सांगिल्लें टेस्टमनी 2 व्हडल्यो सारक्यो कोटयांच्यो कोटयो त्यो एश कोन्न टेस्टमनी दोनीनी त्यो ह्यो बेश्ट्यो सांगले तुमकां हांवें एश कोन्न डेली बरे मनशागेले जे देवागे काम करता तेंगे लायफान तें घोडपाकू जाये तें घोड ना जाल्यार प्रॉब्लेम तूं कोट्टा तूं देवा ना म्हणून हेचो ही आमगेली सिग्नल जाता एश कोन्न तुगेलें कितें चोलना मुखार वचना म्हणटो कळ्ळो तुगे कांटो हालोला तुगे रेंज वीक जाल्या म्हणटोच तुवें पोत्तून ती रेंज फूल करपा जाय सगळे लायन आसपा जाय रेंजीच्यो येदोळां तुगे कामां टाट कोन्न जाताय आनी हे रेंज हाडपा व्हडलें न्ही फकत भोगसपाचें आनी मोग करपाच्यो 2 वस्तू आनी 10% दियाय तें चुकोय नाकाय तें तो चुकयलें तुमगेले पयशे खातीर तुमी मार खातलीं तुमगेले पयशे मल्टिप्लाय जावपा ना वाडपा नाय देवा दिलें म्हणटा तें 100 100 वाडताय ₹1 ₹100 जाताय हेचो हितूले एश कोन्न आमी मुखार या आनी जिवितां आमी हें सारकें देवागेलें पळय आहा तें मानून घेया आनीक अ, हिंगा आमी आतां आनी 5 मिनट करया आनी मागीर बंद करया न्यायालय टॉपीक घेता सारकें गरजेचें काल इंग्लिशाचेर एक घेयलो हांवें दुसरे भाशेचें तेंय वोद पडलो आहा काल स्टार्ट केल्लें टायम मेळोना म्हणटोच हें आज कॉमेर्स करया चोया काबार जाता जाल्यार 5 मिनटां हाय घेता जेनसीस 1:3 म्हणटच सेम तें आदां वेगवेगळ्या टायमांचेर देवान जेन्ना पयलो संवसार घडटालो त्या दोणाक संवसारांत कांय नासलोलें आख्खो संवसार काडूक एक हें आसलोलें बेस्तें वॉयड म्हणटाय तेका इंग्लिशीन वर्ड आहा वॉयड म्हणून वॉयड म्हळ्यार कितें कांय नासलोलें एक पाड जमीन म्हणून तेश कोन्न काळें कीट आसलोलें आतां चोय तुमगे एक रूम आहा म्हणटू स्टोर रूम आहा तो राती लायट पेटयतकीर तूं चाक्को घोट म्हणटा तितून भितर सारकें लायट पेटोय नाका भितर तो रूम तो देर उगडलें भितर काळें कीट आसा तो सारकें कोण न्हेया हांव तुमगे घरा येयलो कोण न्हेया सोयरी रावपा येयलो हांवें तांकां पांय घालपा देखून भिरांसोता कित्याक मुखार तें कितें आहा तें खबर ना म्हणटो अशें करून सारको काळो कीट संवसार इतलो काळो कीट आसलो कांय संवसाराचें दिश्टी पडना आसलें हें आतां आमी सूख भोगताय असो कांय नासलोलें तुमी चिंत नाका असो संवसार आसलो म्हणून सारकें काळो कीट एक प्लॅनट आसलो तें बेश्टें सारकें कांय लायट नासली कांय नासली इतू काळोख आसलो मागीर जेजून कितें म्हणलें जेजून कितें म्हणलें लेट देर बी लायट म्हणून कितें इतुलो सारको काळोख आहा उजवाड जा म्हणून जेजून कितें म्हणलें काडका चोयलें तेणें हो काळोख आहा म्हणून आतां कितें म्हणलें जेजून काडका तूं कोणशा वच तेशें म्हणल्यार ना जेजून कितें म्हणलें हांव जेजून म्हणलें लेट देर बी लायट म्हळ्यार कितें उजवाड जावं म्हूण जेजून काळोख आसलो थिंगा जेजू खबर आसली काळोख म्हणून तेका लागून जेजून कितें म्हणलें उजवाड जावं म्हणलां उजवाड जावं काळोख आसलो थिंगा सारको कीट आसलो तेका लागून जेजून उजवाड जावं म्हणलां आतां चोय आतां म्हाका काम ना जायतो लोक आतां हिंदी गोंयांनी लंडना बोटिचेरींनी लंडना देखून जायते लोक आतां काम ना आनी जायते लोक गोंयकार आमी कॅथलीक देखून जायत्या गोंयां गेल्या हें सांगो पडटा म्हाका आतां जायते लोक काम ना म्हणून कॅथलीक देखून चोय ते कॅथलीक आतां गोंयचे सगळे कॅथलीक जाणाय तुमी सगळे कॅथलीक लंडना काम ना म्हूण गोंय गेल्यात म्हळ्यार चोयाय तुमी काम ना म्हणून कॅथलिकांक खूंय काम ना तूं देवा भाशेन मरे तुका काम ना जाल्यार हांचो काळू जेजू देवान कितें म्हणलें काळूख आस मात हरपिल्यान आस तें काळूख इतू काळूख आख्या येदोळ संवसार काळखान हांव कितें कोतलो अशें म्हणल्यार ना तुमी इतू बरो गांव लंडन इतू काम आहा हिंगा लंडनाक कॅथलिकांक हेरांक खबर हांव कोना हांव कॅथलिकांचें उलयता स्वता आयकाय मुगे बारीक मुगेलें उलोवप कॅथलिकांचेर हेरां गेलें हांव कांय सांगना तुमकां कॅथलिकां लंडना इतुलें काम आहा आनीक देव आमकां इतुलें काम दिता हें काम ना म्हणटा तो कॅथलीक न्ही हांव तुमकां सारकें सोबे माजार सांगता हो काम ना म्हूण पळय गोंय वयता हिंगा लंडना सोड न्हू हो माजी येतलो 6 म्हयन्यान येतलो म्हयन्यान येतलो 2 म्हयन्यान येतलो हो कॅथलीक हें कॅथलीक म्हणपाचो न्ही आपल्याक तुका तो जेजूचेर तूं जेजू भाशेन जेजूचेर विस्वास देखून हांव दवरपा खबर सोड तूं जेजू भाशेन क्रिस्त हांव म्हूण तूं आनी क्रिस्त हांव म्हणपाक कित्याक गरज आहा तुका तुका तर इतुलो तो देवाचेर आपूण देवा भाशेन आपल्या टाटाचें काम आपल्याच्यान घेवपा जाता आपल्या न्यायालय एक गेले आनी दुसरी दवरपा जाता जुपकोन
हे कोण तुमगे बी अशें करून सोयरे आहाय जाल्यार आतां तांकां पोत्तून फर्स्ट फ्लायटाचेर पोत्तून धाडे गोंय गेलो आहाय जाल्यार तुमी व्हरताय जाय कोणाकूय तिकेट काड आनी पोत्तून लंडना वच म्हूण सांग आनी म्हाका फोन फोन न्ही मुगे एक म्हयनो चोय म्हूण सांग तेका सारकें आनी म्हाजी फोन कर म्हूण सांग काम मेळ्ळो ना जाल्यार बेश्टी चाकाट मान चालाक मान मुगे बोळ्याक पेटा कोनाका हिंगा एश कोन्न तुमकां सारकें कळपा जाय कॅथलीक म्हळ्यार कोण तो कॅथलीक म्हळ्यार तुगेलें चोय देवान कितें म्हणलें काळूक आहलो सारको उजवाड जावं म्हळ्यार देवान कितें म्हणलें उजवाड जावं आतां तुगेलें काम गेलां तुका सारको जिविता मुखार काळूक सोता आपण भाडं कितको बसतलो आपण फामिली पयशे खुंयचे धाडटलो आपण हातोलो जेयतो कितें सारको तुका काळूक येता दोळ्यां कडेन म्हणटच तेश कोन संवसार आहलो तेश कोन त्या मनशाक ते बायले वो ते भुरग्यां ते चेडवाक कोण अशें कोन्न दिसोता संवसार काळूक जाला सारको संवसार पयलीं आहलो तेश कोन पूण देवान कितें केलें संवसार केलो तो चुयाय तुमी कितें केलो तो आहलो कितें चुयाय एश कोन्न आमगे जिवीत जातोलें एश कोन्न हो संवसार पळय आतां देवान एश कोन्न केला तेश कोन्न आमगे जिवीत ते भाशेन काळूक येयलो भिनाकाय तुमकां खबर नाहली देवागे तेका लागोन तुमगे जिवितांत काळूक येयलो जिवीत आतां देवा बोली येतली तेंगा जिवितांत काळका खबर सोडयाय तुमी उजवाड जावं म्हणलें देवान तेश कोन्न आतां तुगेलें काम गेलां कामाचें उलयता हांव चोय एकूय एग्जांपल घे आनी बंद करया कित्याक टायम ना टायम मुखार वयता चोय काम हें म्हणलां कितें उजवाड जावं म्हणलां उजवाड जावं आतां हें तुवें तुगे जिवितांत कितको लावपाचें काम गेलां इजी एग्जांपल घे सारको आनी सारको चड लोकांक काम गेलां आनीक तेणी कितें म्हणपाचें पूण हें सगळें करपा जाय हें बेस्तें म्हूण फायदो ना तुमी तियात्र आनी एक्टींग येयलो न्हय हांव म्हणटा मगो तूं म्हूण मागीर म्हणच्यार म्हाका कामू जालो ना मरे कामू मेळना मरे म्हणच्याय तूं म्हाका ना तुमी पोट सगळें सांगिलां जिवीत न्हवसोरपाचें तें सगळें करपाकूच जाय तेज उपरांत म्हणपा हें देव पवित्र आहलो तेदो तेणें उजवाड जावं म्हणटा उजवाड जालो एशें कोन्न तें तूं पातकां आहा हिता आहा रेब्यां आहा लोडटा ते चिकलां लोडटा तेच्या पातकां लोडटा हें तें कोता म्हणटोची तेंगेलें तूं एक पाटी न्ही तूं मोर पुऱ्या पासो म्हूण तुगे केन्ना जावपा ना तुगे जिवितांत उजवाडू पडपा ना जे देवा भाशेन पवित्र आसपा जाय आमी तेदो म्हणपा जाय तेदो देव पवित्र तेणें म्हणलें उजवाड जावं आख्खो संवसारा उजवाड जालो माझी म्हणटू तेणें रात आनी दीस म्हणून सेपरेट केलो तो तेणें कितको मनशां रचले ती ताका खबर आहा तेका लागोन तेणें तें मागीर सेपरेट केलो म्हणटू दीस आनी रात केल्या ती म्हणटू आसूं पयलीं सारको काळूक किट्ट आहलोलें सारकें एश कोन्न आमगे काम गेलें म्हणटू आतां आमी कितें म्हणपाचें जे देवान कितें म्हणलें तेंच कितें आमगे मोती आनी मसाला आनी कांय माची न्ही देवान कितें म्हणलें बरें को आयकया एश कोन्न एक उतरां सुजमूण काडपा जाय आमी देवान कितें म्हणलें उजवाड जावं कितें आहलोलें काळूक आहलो देवान म्हळ्यार उजवाड जावं काळूक आहलो उजवाड जावं उजवाड जावप म्हळ्यार कितें कित्याक म्हणलें तें उजवाड जावं म्हळ्यार कितें आतां देवान उतर म्हणलें ती उजवाड जावं ही पड उतरां आहाय दोनी ती वोसोन काळुकाचेर ती काळुकाचो नाश कोताय कितें कोताय काळूक तेणी धाडायलो कोणें उजवाड जावं म्हणटा तेणी काळूक धाडायलो ते उतरांनी आतां तुका काम ना म्हण तूं तुवें म्हणपा जाय देवाचे कृपेन म्हाका बरें काम आहा जायत्या पागाराचें घराचें लागीं येश म्हणया त्या दोणाय काम पडे तुगे गेलां तुका काम मेळटलें हीं पळय उतरां आमगे आहाय तीं उतरां ते एका कामाक काम पडे ना तेजो ते ओतम्याचो ती नाश कोतलीं तो वत्म केसोलो तो तुका सोतापाचो काम तुगे कित्याक गेलां त्या ओतम्या लागोन गेलां पॉवर्टी तेका स्पिरीट ऑफ पॉवर्टी म्हणटा गोरीबसाणीचो वत्म तो वायट वत्म तो तेका लागोन तुगेलें जिवितांतूं काम गेलां आनी तुवें म्हण तूं आपल्या देवाच्या नांवान आपल्या जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या नांवान आपल्याक बरें काम आहा जायत्या पागराच्या घराचे लागीं यश म्हळ्यार तुका काम रोखडें काम तुगेलें जातोलें तुका रोखडें काम मेळटलें येश को आमी कॅथलिकांनी मुखार वचपा जाय आनी हालीं आमी हेजेर कंटिन्यू खंयचे हिंगसा घेवन कंटिन्यू कोतोर आनीक 2-3 बरे एग्जांपल चोवया आनी म्हाजी तेजी आमकां आनीक चड देवागेली कृपा मेळटली हेच कोन्न आमी सगल्यांक आदार करपा सगळे आमी आयतीन जातलीं आनी आमकां सारकें इजी जातोलें उतराचें आमगे काम जाता म्हूण आतां आमी आज हिंगा बंद करया थँक्यू होली स्पिरीट आमेन आतां आमी रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन
जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोत्ता तुका. आमकां सगल्यांक बरी भलायकी दी. कोवीड पिडा पयस कोर. कुडी घोटायकी दी. दोळे कान बरे दवर. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोत्ता तुका. मांयचें डायबेटीक कंट्रोलाचेर दवर. कुडी घोटायकी दी. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोत्ता तुका. कोलेताक शिंकपाक बरी मोद दी. आनी भिंडाचें प्रॉब्लेम बरें कोर. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोत्ता तुका. तेवदोमिराक बरी भलायकी दी. हार्टाचें प्रॉब्लेम बरें कोर. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोत्ता तुका. जॉन्सीचे फॅमिलीक बरी करून दवर. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोत्ता तुका. जॅसीक आनीक एलिटाक लंडनाक एक बरें काम दी. जायत्या पागराचे आनी घराचे लागीं. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोत्ता तुका. सुकोराचे फॅमिलीक बरी करून दवर. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोत्ता तुका. मोरेणाचे कान उगते कोर. आनी कुडीक घोटायकी दी. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोत्ता तुका. जोकी आनी जिपोटाचे फॅमिलीक बऱ्या देण्यानी बोर. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणें कोत्ता तुका. क्रिसाचें काम लंडनाक बरें करून दवर. ताजें पागार वाडोय आनी पोस्ट वाडोय. आमेन.